मुख्यमंत्री बहुजन उत्कर्ष योजनेखाला ओबीसी ईडब्ल्यूएस अल्पसंख्याक समाज आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर व्हडली घोषणा जाल्या। ह्या योजनेखाला 25 लाख रुपया मेरेनच्या शिक्षणीक रिणाचेर फक्त 4% व्याज घेवपाची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। थारायल्ल्या उत्पन्नाचे मर्यादे भितर पात्र लावार्थ्यांक मंगळारच्यान हे सवलतीचो फायदो मेळटलो। आज डिक्लेअर करता असताना मुख्यमंत्री बहुजन उत्कर्ष योजना या योजनेच्या अंतर्गत आम्ही ह्या हेतून एड्युकेशन लोन दिता आणि एड्युकेशन लोन अप टू 25 लाख रुपयापर्यंत म्हणजे भुरगे जर एखाद्या प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशनात शिकता आणि त्याची प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजीन जरी शिकता आसत आणि ताका 20 लाख रुपयापर्यंत जर ट्युशन फीस सुद्धा आसत जाल्यार ते फॉलो करता असताना आतापर्यंत ह्या म्हणजे एका 8% इंटरेस्ट आशिल्लो। आमकां स्टेट बँकेन गेले जाल्यारय 8% इंटरेस्ट आसा। ओबीसी कॉर्पोरेशनान म्हजे कडेन विशय केलो की बँकेनूय तोच इंटरेस्ट, ओबीसी कॉर्पोरेशनानूय तोच इंटरेस्ट, एसटी बांधवा खातीर म्हणजे कमी इंटरेस्टान लोन मेळटा, मागीर आमकां कित्याक मेळचें न्ही हो तांचो एक प्रश्न आशिल्लो। त्या वेळाचेर आमी ओबीसी, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन, मायनॉरिटीज आणि पर्सन विथ द डिसेबिलिटीज या सगळ्या खातीर त्यांचो इन्कम लिमिट दवरून आयज पासून एड्युकेशन लोन हे 4% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्टान दिवपाचें थारायिल्लें आसा आणि त्या खातीर बँकेपेक्षा 4% हे रेट ऑफ इंटरेस्टान भुरग्यांक शिकचे बहुजन समाजातले भुरगे हे जेंकां व्हेरी डिफिकल्ट जाता म्हाका खबर आहा। म्हणजे 50,000 पासून 1 लाख रुपया जर एखादे नर्सिंगाक भुरगे वचत जाल्यार ताका म्हणजे इंटरेस्टान पयशे घेवन शिकोवप हे खूप कठीण आसा। म्हणून डायरेक्टली त्यांच्यानी पर्सन विथ द डिसेबिलिटी आणि ओबीसी हांच्यांनी ओबीसी कडेन संपर्क साधचो, मायनॉरिटी कॉर्पोरेशनच्या भुरग्यांनी मायनॉरिटी कॉर्पोरेशनान संपर्क साधचो, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनचे भुरगे हांच्यांनी परत सोशल वेलफेअरा कडेन तेजे प्रोविजन आमी ह्या लोनाचे करपाचे आसा आणि एसटी कॉर्पोरेशनचे एसटी कॉर्पोरेशना कडेन एकंदर गोंयांतल्या भुरग्यांक आमी स्कॉलरशीप दिताच। सीएम स्कॉलरशीप ऍप ह्याच्या अंतर्गत तांकां 40,000 रुपयापर्यंत फीस आसत जाल्यार ती स्कॉलरशिपाच्या रुपान मेळटा। पण भुरगे भायर वचत आणि ताका एडिशनल फीस आसत 1 लाख रुपया जाल्यार ती भरपाक एकदां पेरंट्सांक जायना। ही आमी मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशीप योजना आसात, मनोहर पर्रीकर इंटरेस्ट फ्री लोन आसा, बट ताज्या भायर सगळेच भुरगे थंय सिलेक्ट जायना। तांच्यांनी ह्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत ह्या योजनेचो फायदो घेवं येता आणि ह्या भुरग्यांक ही योजना दिता आसतना त्यांचो रिपेमेंट जो आसा ही भुरगीं त्यांचो एड्युकेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत तांच्यांनी हे पेमेंट करपाक जाय।